गोमेकोतलो कोयर हाडून सांताक्रूज वाठारात राशीक मारिल्ल्यान थळावे लोक आक्रमक जाल्ले। थळाव्यांनी सरपंचा बरोबर एकठांय येवन ओल्ड गोवा पुलिशेत कागाळ केली आनी हाच्या आड कारवाय करची म्हूण पुलिशे कडेन मागणी केल्या। RDX गोवा खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिक्स। जे पळय कोणे कितें केलां कर्म ते आमकां भोगचें पडटा। आमचे लेबर हांगासर पळय हांगासर सगळे तळमळून रावल्या हे कितें काय म्हणून इतलें केन्ना नासलेलें म्हणून आमकां आफोंक जालें कळ्ळें हे सगळें मेडिकलाचें म्हणून कित्याक तितून बिलां आसा तेंचे डॉक्युमेंट्स आसा आनी कोण आसतलो तेच आसतले तेंचे आतां आमी FIR करून येयल्या ओल्ड गोवा पुलीस जरी पासून ते तर पुलीस स्टेशन तेंकां पडना पूण आमचें पुलीस स्टेशन आमी तें मानता न्हू म्हणून आमी तेका तेंचे कडेन कंप्लेन केल्या आनी तेंच्यांनी हांगासर हे बिकॉज ऑफ गार्बेज ओन्ली बाकीचे इश्यू आसलेले आमकां इन्वेस्टिगेशन खंय दुसरे कडेन केल्या उपकारताले पूण आमचें ज्युरिडिक्शन आहा तेन्ना आमचें ओल्ड गोवान हें करचें सगळें कितें आहा तें आनी कोण कल्प्रीट आहा ताका शिक्षा दिवची। बगर आमकां येता NGO आनी फोटो मारता आमी हल्ली लेबर आमची साफ करता डेली हें आमकां भोगचें पडटा। स्पॉट ऑफ क्लियर केल्लो आमी आतां 2 दीस पयलींच सगळे लेबर घालून सगळे क्लीन केल्ले आनी काल आज सकाळी आयले पयल्यार हांगा ट्रक लोड गार्बेज उडयला मागीर आमी ते बिलां पयलीं जाल्यार सगळी ती GMC कॅन्टिनाची बिलां आहा तातून इवन कप्स हे ते। I, Lawrence Rodrigues, Sarpanch of Santa Cruz Village Panchayat. I've just come here to inspect, see the garbage with the GMC people, the canteen people have thrown all over the full load. One truck full load they have put it over here. हे कितें चलता आनी मागीर फायनां आमचेर येता एक्टिविस्ट आमचेर बॉम्ब मारता की आमी सारके पळयना। I have complained to the police station. They also started their process of investigation. Please, I want to know why the GMC putting all their garbage over here. A contractor. पोंग दादा हे कितें तेंचे स्लिपी मेवले आमकां तेंचे कॅन्टिनाची स्लिपी मेवले हेजे कप्स मेवले तेंचे मेडिकलाचे सगळे रिसीट हे कितें चलता। हांव मागता आमचे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनचे PI सिनारीक साहेब सारके थरोली इन्वेस्टिगेशन कर आनी बूक दोज कल्प्रिट्स and we will find them